सोमया हांव तुजो जावं आशेता देखून सर पडून तुज्या पांयां तळा अर्पिता मोग म्हज्या काळजाचो बोपोवी तुज्या त्या मोगा पासोन सोम्या हांव तुजो जावं आशेता देखून सर पडून तुज्या पांयां तळा अर्पिता मोग म्हज्या काळजाचो देखतयता हांव जिणयेचे सूख आनी दूख दयेन गे सोबदाणी चिंता मोची ओप्सिता कुडाणी आत्मो मोसो काकुलतेन कर म्हाका सोम्या तुजो बोपोवी तुज्या त्या मोगा पासोन सोम्या हांव तुजो जावं आशेता देखून सर पडून तुज्या पांयां तळा अर्पिता म्हज्या काळजाचो असलो तूं पातक्यांचो केदाळारी आयला हांव अस्क जावं तुजे समोर पातकांचे खैता पळय वय साखरया कोरपेच्या सक्तेन भर गोळ्या भरया बोपोवी तुज्या त्या मोगा पासोन सोम्या हांव तुजो जावं आशेता देखून सर पडून तुज्या पांयां तळा अर्पिता मोग म्हज्या काळजाचो मुझे वय सलय तूं राजवड तुजी राव काळजांत कर दादोस म्हजी जिणी संतोषान काळीजे ओमाळून ती विशेव घेव हो आत्मो तुज्या वेंगे बोपोवी तुज्या त्या मोगा पासोन सोम्या हांव तुजो जावं आशेता देखून सर पडून तुज्या पांयां तळा अर्पिता मोग म्हज्या काळजाचो अर्पिता मोग म्हज्या काळजाचो अर्पिता मोग म्हज्या काळजाचो. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, परत या संजेच्या या प्रशांत वेळा या बहुपवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी सरपडल्या. रायांचो राय, धनयांचो धनी, मनशाकुळाचो सोडवणदार आमचो सुमी जेजू क्रिस्त परत या बहुपवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर आजार आसा. ताचें दर्शन आमकां हर एकल्याक तो दिवन आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या दोळ्यांक केवळ उंडो दिसता तरी ह्या उंड्यांत लिपोवन आसा ताचें आजारपण भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी भेटया. तसो अनुभव आमी जोडया मोगाच्या भावा आनी भयणी, आनी प्रत्येक जावन ताचें आजारपण ह्या घडी आमी वळखून घेवया. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत त्या देखून एक घडी भर आमच्या तकले आमी बागावया. त्या सोम्या मुखार आमी खालती जावया. आमच्या काळजा मनाचो मान ह्या धनयाच्या धनयांक, रायांच्या रायाक, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक, आमच्या धनयाक आमी भेटोवया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, नमस्कार करया.
येया नमस्कार करया दनिया. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मग भवन आणि बहिणीनो, या आराधनेच्या सुरवेर या सुमयाच्या पांयंतळा मी समर्पण वडल्या वाजता येवचे वरास आख्या पोवीस सभेंत जुबलेवाचे वरास आणि ह्या जुबलेवाच्या वर्साक आमी तयारी करनासो, मागण्याची तयारी. जेजूक सडीत जाणा जावंक, त्या जेजूच्या पांयंतळा बसून त्या जेजूचो अनुभव जोडूंक आमकां पापा साहेब आपोवन दिता. आणि त्या मारिपात ह्या जुबलेवाच्या वर्साक आमी आत्मीक तयारी करी जाय, आमचे बरेपण जाय जाय म्हणली पाप साहेबाची आशा जावन आसा. आणि त्या देखून मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, या सगळ्या वर्सां आमी सड आणि सड सुमयाच्या पांयंतळा बसूंक, त्या सुमया विशांत सडीत जाणा जावंक, त्या सुमयाचो अनुभव जोडूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचे न्हू. आणि हें आराधन आमकां सुमयाच्या पांयंतळा बसून ताचो सडीत अनुभव जोडूंक आमकां एक अवकाश जावन आसा. आणि त्या देखून ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतां मुखार आसतना त्या सुमयाचो मोग आमी साकया, ह्या सुमयाची वळख आमी धरया, ताचो अनुभव आमी जोडया मोगाचे न्हू. आणि त्या ग्रेस्त गायंत आमी बरोवंक आमी प्रयत्न करया. तशेंच आमच्या भारत देशांत कॅरिस्मॅटीक संचालन प्रारंभ जावन 50 वर्सां भरता संपतात. आणि त्या देखून ह्या वर्सा जुबलेवाच्या वर्सा विविध कार्यक्रमां मानून हाडल्यांत. आणि ताच्या पैकी फेब्रुवारी म्हयन्यांत एक कन्वेन्शन, कॅरिस्मॅटीक कन्वेन्शन कुलशेखर पिरगजेन मानून हाडला. आणि ताच्या यशस्वी खातीर विशेष तरान मागोवंक आमकां आपोवन दिला. त्या देखून ह्या मुखल्या दिसांनी आराधना वेळार आमी विशेष तरान ह्या कन्वेन्शनाच्या यशस्वी खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. सक्रामेंतांतलो जेजू आमची खाल जमाना उक्ती करून दी. ह्या कन्वेन्शनांत सभा लोकांन हजर जावन आत्मीक बरेपण जोन हे जुबलेवाचे वरास अर्थभरीत करूंक, यशस्वीरीत करूंक तो सुमी आमकां कृपा आदार दिवन दिवन ह्या आराधना वेळार आमी मागया मोगाचे न्हू. आणि ताचे सांगता सभा जणांनी परत आमचे लागीं तुमचे लागीं मागोवंक सांगला. आज तांचे खातीर, तांच्या तेसावां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण पिडेस्त बावंडां खातीर, कश्टांत आसल्ल्यां खातीर आमी मागया. सभा जणांनी सैरीक मेळनासतना आमचे तरणाटी कश्टातात, तांचे खातीर विशेष तरान मागोवंक सांगला. ह्या तरणाट्यां खातीर आमी विशेष तरान ह्या आराधना वेळा मागया. तांकां एक बरो सांगातीन प्राप्त जावन तांणी लग्ना बेसांत एक वटून एका बऱ्या कुटुंबा जिविताची सुरवात करच्या खातीर मागोवंक सांगला. आणि आमच्या वैयक्तीक त्या सवां खातीर आज आमी विशेष तरान ह्या आराधना वेळार आमी मागया मोगाचे न्हू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाल भवन आणि बहिणीनो, नातालांचे फेस्त आमी आचरण गेले. नव्या वर्साची सुरवात आमी केली. आणि ह्या नव्या वर्साच्या सुरविल्ल्या दिसांनी आमी आसा मोगाचे न्हू. जेजू ताचे मिसांव वावर सुरू केल्ल्या वेळार जुआन बाप्तिस्त ह्या जेजूची वाट तयारी करूंक आयिल्लो. जेजूची वाट तयारी करूंक आयिल्लो. जेजूक ताच्या मिसावाक आदार दिवंक आयिल्लो जुआन बाप्तिस्त केन्ना जेजू तेनेच्यान पाशार जाता पळयता, ताचे सिसा लागीं म्हणली उतरां. जुआंव सोवांजेल अध्याय 1 वाक्य 29 आमी पळय आयकत हांव. जुआन बाप्तिस्त जेजूक बोड जोगून म्हणालो, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. वही मोगाळ भवन आनी बहिणीनो, सगळ्या मनशा कुळाचे पाताक धुवन काडूंक, सगळ्या मनशा कुळाक सोडवून लाभोवंक, सर्गीचे जिवीत जोन दिवच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्ली देवाची शेळी आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत कोरोस आजर आसा. मोगाळ भवन आनी बहिणीनो, ह्या शेळयेची वळख जुआन बाप्तिस्तान पयलेंत जोडली.
प्रत्येक जावन मोरी एक बरी खबर हाडल्या वेळार मोरी एलिझाबेथीची भेट करूंक गेल्ल्या वेळार जुवांव एलिझाबेथीच्या गर्भांत आशिल्लो ह्या जेजूची हजरपण वळखून संतोषान ताणें उडी मारली म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां समजयता. संतोषान उडी मारली. आनी ताजे उपरांत जुवांव बाप्तिस्ताचो जल्म जालो. ताजे उपरांत जेजूचो जल्म जालो. आनी सुरविल्लीं वस्त्रां खंडीत आमकां पवित्र पुस्तकान त्या विशयान उलोवंक आयकूंक मेळना तरी खंडीत त्या परिसरांत दोगी जुवांव बाप्तिस्त आनी जेजू क्रिस्त सांगता सांगता वाडल्ले, सांगता जी येल्ले मोगाच्यान. कित्याक तांकां दोगांयकी 6 म्हयने व्यत्यास. जुवांव बाप्तिस्त 6 म्हयने जेजूच्या की व्हड आनी त्या देखून सांगाता वाडल्ले. आनी ह्या सांगाता वाडटा आसतना खंडीत जुवांव बाप्तिस्तान वो जेजू कोण, वो जेजू कितें, ह्या जेजूची सडीत वळख ताणें जोडल्ली. आनी त्या देखून त्या ताच्या सिसांक आज दाखोवन म्हणटा पळया देवाची शेळी ही. संवसाराचें पाप काडूंक आयल्या. हें देवाचें योजन, हें देवाची मांडावळ म्हणली उगडापान केल्ल्या मोगाच्यान. आनी त्या घडये जुवांवचे सीस जेजूचो पाटलाव करून गेल्ले मोगाळ भवन आनी भयणीनो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. आमी पोरण्या सोल्ल्याक उत्पत्ती पुस्तकां गेले जाल्यार अध्याय 20 आनी 2 वाक्य 7 थावन आमी वाचता. आब्रामाचो यज्ञ. आब्राम ताच्या पुता इजाकाक देवान बली भेटोवंक विचारलें. आनी बली भेटोवंक विचारलेल्या वेळार आब्राम आपणाच्या पुताक कान घेवन बली भेटोवंक वेता. आनी बली भेटोवंक वेता आसतना वाटेर इजाक पूत बापाय लागीं आब्रामा लागीं म्हणटा आबळे उजो आनी लांकूड हांगा आसात पूण ओम बली भेटोवंक शेळी खंय आसा. उजो आसा, लांकूड आसा, पूण बलिदान भेटोवंक शेळी खंय आसा. आनी थोवळ आब्रामान दिल्ली जवाब ओम बली एक शेळी देवूच पळयतलो. ओम बली एक शेळी देवूच पळयतलो. मोगाचेनो थोडे बरोवपी आब्रामाची उतरां जेजूक उल्लेख कर म्हणलें सांगूंक प्रयत्न करतात. आदी मागात शेळी देव पळयतलो आनी त्या देखून जेजू देवाची शेळी मनशा कुळाचें पाप काडचे खातीर आपणाक बलिदान भेटोवचे खातीर, ओम बलिदान भेटोवचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्ली मोगाळ भवन आनी भयणीनो मनशा कुळाच्या बाचावे खातीर. आनी आदी मागात इजाइया प्रवाद्यांनी प्रवाद करून सांगली उतरां आमी वाचलीं जाल्यार अध्याय 53 वाक्य 5 थावन आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो, ताचेर पडलेले खेस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. ताका निश्ठुरान चलयलो तरी तो कालतो जालो, ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरता तसल्या शेळये बरी, लोवत आसतल्या मुखार वगस रावतल्या बोकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतल्या शेळये बरी. तरी कोण पळय आदिमागात पोरण्या सोल्ल्यांत ह्या देवाच्या शेळये विशयांत उल्लेख केल्लें आमकां आयकूंक मेळटा मोगाचेनो. आनी त्या देखून जेजू मनशा कुळाचें पाप काडचे खातीर ह्या मनशा कुळाच्या पातका खातीर आपणाक ओम बली जावन भेटोवचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्ली शेळी मोगाचेनो. ही शेळी त्या देखून मिसाच्या बलिदान वेळार आमी म्हणची ती उतरां देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. आनी ह्या जाक तो कुंभार वयर उखलून जेजूची कूड आमकां दाखोवन कितें म्हणटा, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आयिल्ल्यान ती सुभागी म्हणटा. ही शेळी संवसाराचें पाप काडूंक आयिल्ली. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो तित्त शेळी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा मोगाचेनो. जुवांव बाप्तिस्तान वळख दिल्ली शेळी, देवाची शेळी आमचे मुखार आसा. आमचे खातीर आपणाच्या जिविताची समर्पण केल्ली ही शेळी आमच्या मुखार आसा मोगाचेनो. आनी ह्या देवाच्या शेळये मुखार आमच्या मोगा खातीर आपणाच्या जिविताचें बलिदान भेटयल्ल्या ह्या शेळये मुखार आमी आसा मोगाच्या भवा आनी भयणी. एक घडी दोळे धांबिया.
एक घडी दोळे धांपिया. आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्ली देवाची शेळी आमचे पाप धुवन काडटात आसली, आमकां सर्गीचें जिवीत दितात आसली, काळोखांत आसल्यांक आमकां उजवाड दितात आसली देवाची शेळी आमचे मुखार आसा. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमचें तोंड उक्तें करून आमच्या काळजांतावन त्या शेळये कडेन आमी म्हणया, संवसाराचें पाप करचे देवाचे शेळये, म्हज्या सुमया म्हजी काकूत कर, म्हजी बिरमत पाव, म्हाका आदार दी. आमचे खातीर विधलेली ही देवाची शेळी, आमचे खातीर मारलेली ही शेळी देवाची आमचे मुखार आसा. मोगाचे न्हू, आमचे खातीर कुर्साक पोटलून धरलेली, आमचे खातीर रगत वारयलेली हीच देवाची शेळी आमकां त्याच्या भुरग्यांक वळखतात आसली, आमच्या भुरग्यांचे कश्ट दूख आमची बोगणां समजतात आसली देवाची शेळी आमचे मुखार आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, नीज जावन आमी कितलीं बागी मोगाचे न्हू, कितलीं बागी. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो सुरसुरलो, तो रोडलो, ताचें काळीज विधलें. लोकांचे कश्ट पळोवन, लोकांची बोगणां पळोवन, लोकांचें एकसूरपण पळोवन, लोकांची पिडा शिडा पळोवन तो सुरसुरलो, तो रोडलो. मोगाचे न्हू, तसो सोमी देवाची शेळी आमचे मुखार आसा. ह्या देवाच्या शेळयेची वळख आमी धरया. मोगाचे न्हू, ह्या देवाच्या शेळयेक आमी वळखून घेवया. हीच देवाची शेळी म्हजे खातीर तुजे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्ली. हें सत एक घडी आमी वळखून घेवया. मोगाचे न्हू, वळखून घेवया. आमकांच त्या देवाच्या शेळयेच्या पांय तळा ह्या घडी आमी समर्पण करया. मोगाचे न्हू, आमचे खातीर आपणाचे जिविताचें बलिदान भेटयिल्ली देवाची शेळी आमचे मुखार आसा. आमी कितलीं बागी. मोगाचे न्हू, आमी कितलीं बागी. हांगा मात्र न्ही, आमचे सांगता हर एका घडये तो आसा, आमचे जिवीत सोलोवन व्हरता. मोगाच्या भावा भयणी, त्या देखून आमकांत ह्या देवाच्या शेळयेच्या पांयतळा समर्पण करया. मोगाचे न्हू, ह्या जेजूचेर आमी पातयेनी दवरया, विश्वास दवरया आनी म्हणया काळजांतावन, म्हजी काकूत कर, म्हजी विरमत पाव, म्हाका आदार दी, म्हाका शांती दी, म्हाका समाधान दी, म्हाका संतोष दी. म्हजे सांगाता राव, म्हजे सांगाता राव म्हूण त्या जेजूक आमी इसारया. मोगाचे न्हू, आमकांत संपूर्ण तरान त्या देवाच्या शेळयेक आमी समर्पण करया. मोगाचे न्हू, आमकां समजता, आमचे कश्ट समजता. मोगाचे न्हू, आमचे रडणे रुदान समजता, आमचे दूख समजता. ही देवाची शेळी आमची पिडा शिडा, आमचे कश्ट समजता. मोगाच्या भावा भयणी, ही देवाची शेळी. त्या देखून ह्या देवाच्या शेळयेक आमकांत संपूर्ण तरान आनी प्रत्येक जण आमचे कश्ट दूख बेजाराय पिडा शिडा सोलवनी, आमचे समस्ये, आमचे कश्ट एकसूरपण सगळें ह्या देवाच्या शेळयेच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. मोगाचे न्हू, समर्पण करया. ताचेर आमी पातयेनी दवरया आनी परत आमच्या काळजांतावन म्हणया, म्हजी काकूत कर, म्हजी बिरमत पाव, म्हजे सांगाता राव म्हूण त्या शेळयेक आमी उलो मारया, मागया. मोगाचे न्हू. या देवाच्या शेळयेची स्तुती करून आमी गावया गीत नन्न देवाने नन्न येसुवे पान नंबर 78 सगळं आमी उबे रावया. मोगाचे न्हू, आमकां संपूर्ण तरान या देवाच्या शेळयेच्या पांयतळ आमी समर्पण करया, विश्वास दवरया, पातयेनी दवरया. मोगाचे न्हू, प्रत्येक जण तुमचे सगळे कश्ट दूख बेजाराय पिडा शिडा तुमचे मात्र न्ही, तुमचे लागीं कोणें सांगलां मागोवंक सांगलां तांकां हर एक लागीं या देवाच्या शेळयेच्या पांयतळा समर्पण कर, ताची स्तुती कर आमी गावया. मोगाचे न्हू. पान संको 78.
ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ನೀನು ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Hallelujah, 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 hallelujah.
मोगळाची या संसारागायली देवाची शेळी म्हणले या घडी आम्ही बाबर्थान ओळखून घेता तुझे मुखार आम्ही सरपट गाऊन तुका आम्ही नमन करता आम्ही आराधन करता आम्ही स्तुती करता तुवें संसाराचे पाप खडले संसारात तुवें हरी एकल्या की बरें केलें बरेंपण दिलें सुम्या आज तुजेर पातयो तुजेर विश्वास दवरून या आराधनाकारास राहिलेल्या या सगळ्या भाव भयणीक तुझ्या पांयां समर्पण करता सुम्या विविध माध्यमांवरवी पाती आराधनात मांडलेली जावच्या हरी एका भावनांक तुझ्या पांयां समर्पण करता सुम्या तांचे कष्ट दुःख बेदराई तांची पिडा शिडा तांची सलवणी तांचे दुःख एकसुरपण सगळें तुझ्या पांयां समर्पण करता देवाची शेळी तो हरी एकल्याची भावना कष्ट समजलो या भावनाचे कष्ट दुःख फळे सुम्या ताका पाव सुम्या तांचे संगत राव सुम्या तुझे संगत तुझे पदवी तांका दाखय सुम्या तुझी महिमा तांका बरकर कर सुम्या आणि त्या मरी पात तू खरो शेळी म्हणले आम्ही हरी एकल्याने ओळखून सदांत तुझ्या शेळयेचो मोग करून तुझ्या शेळये संगत राव आमका कृपा दी सुम्या तुका जावं आराधन आणि मान आणि वगळा सुम्या तुका जावं महिमा स्तुती आता आणि सदा सर्वदा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी आमी मोगाळ भवन आणि बहिणीनो जेजून जोआन बाप्तिस्तान त्या शिसांक देवाची शेळी म्हण दाखयले दोग जण शिस तक्षण जेजू फाटल्यान गेले आणि तवळ जेजून विचारलेले एक सवाल कोणाक सोदता तुमी कोणाक सोदता तुमी कोणाक सोदता तुमी मोगाचे न्हू ठीक आहे जॉर्जान बरयलें एक गीत ह्या बुकांत आसा मागीर आमी गायता त्या गिताची एक चारान शब्द अशे आसात सत्य प्रेम ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದು ಎಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಿ ಬಂದೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನ್ನ म्हळ्यार हांव सगळ्यांनीतल्यांनी सोदून गेलो सगळ्यांनीतल्यांनी गुड्या दोंगरांनी पर्वतांनी सोदून गेलो मेळ्ळ्या मेळ्ळ्या कडेन वचून हात जोडले नमस्कार केले पूण खंयसरी म्हाका कितेंय मेळोना हांवें आशिल्लो मोग तें समाधान तो संतोष तो म्हाका बरो मेळोना आनी तो निमाणें म्हणटा निमाणें हें पुरो म्हाका तुजें थंय मेळ्ळें मोगाळ भावन आनी भयणीनो कोणाक सोदतात तुमी जेजून त्या दोगा शिसांक विचारलें आनी तांणी जबाब दिली सोम्या तूं खंय रावताय तूं खंय रावताय आनी जेजू म्हणालो येया आनी पळया ते ताच्या फाटल्यान गेले मोगाळ भवन आनी भयणीनो आयच्या संवसाराचेर आमी नदर घाली जाल्यार आयच्या संवसारांत बिजी संवसार चटवटिकेनी भरलेलो संवसार सगळ्यांनीतल्यांनी आवाज 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 मोगाच्यान एका वशी दुसरें आज संवसारार टेन्शन समस्ये पिडा शिडा रडणे रुदान हें सगळें आसा मोगाचें न्हू हें सगळें आसा आनी थोडे फावटी आमकां भोगूंक बरो आमचो देव खंय आसा आमचो देव कितें करता हें कित्याक घडलें हें कित्याक अशें घडटा थोडे फावटी सवालां उदेंक बरो मोगाचें न्हू मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी सोमयाक सोदून खंय वेता आमी सोमयाक सोदून खंय वेता मोगाचें न्हू आनी तो वळ सोमी आमकांय विचारूंक बरो कोणाक सोदता तुमी कितें सोदतात तुमी मोगाचें न्हू Matteo Vangelo ಅಧ್ಯಾಯ 2 ವಾಕ್ಯ 38 ತಾವು 42 जेजू मार्ता आनी मुरयेच्या घरा गेल्ल्या वेळार मार्ता मस्त संगतींनी मेतेर जाल्ली बिजी आसली राटावळींनी भरल्ली पूण मुरी जेजूच्या पांयां तळा बसली मोगाचें न्हू आनी मार्ता म्हणटा दुर्साता म्हज्या भयणीक म्हज्या कुमकेक घेवंक सांग म्हणटा पूण थवळ जेजू कितें म्हणालो मार्ता मार्ता तूं साबार संगतींनी मेते जावन आसाय पूण मुरयेन बरो वांटो विंचून काडला मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज सोमी म्हाका आनी तुका म्हज्या आनी तुजें नांव काडन म्हणटा की मोगाचें न्हू तुवें संवसाराच्या साबार राटावळींनी साबार संगतींनी मेते जावन आसाय तुका म्हजो उडास ना म्हाका वेळ दिवंक तुका ना तुजें जिवीत ह्या संवसाराच्या संगतींनी बरोवन गेलां
आनी तुज्या जिवितांत समाधान संतोष बरेपण ना आनी त्या देखून आनी त्या देखून जेजू म्हणटा कोणाक सोदतात तुमी ह्या संवसारान तुमी कितें सोदतात हे सवाल आज आमी आमकांत विचारीचे मोगाचे न्हू वैयक्तीक थरान म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत हांव कितें सोदतां हांव कोणाक सोदतां संवसाराचो संतोष संवसाराची ग्रेस्तकाय संवसाराची वस्तू संवसाराची मनशां वा म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत म्हज्या सोमयाक हांव सोदतां त्या मुरये बरी बरो वांटो हांव सोदतांगी सोमयाच्या पांयां तळा बसूंक सोमयाक आयकूंक त्या देवाच्या शेळयेक आयकूंक हांव सोदतांगी मोगाचे न्हू आज हेंच सवाल आमी विचारी जाय जेजू ताच्या मासा रक्ता विशयान जुवांचो वांजेल अध्याय 6 सगळो जिविताचो वांजेल जिविताच्या वोंड्या विशयान वांजेल आनी हे जेजू आपणाचें मास आनी रगत ह्या विशयान उल्लेख केल्या वेळार सबाजन सोन गेले आनी आपणाचें मास दिवचें रगत दिवचें कितें आमी कशें खावचें कशें पिवचें हो मिस्तें समजन येतल्या वेळार सबाजन सोन गेले आनी जेजू म्हणटा तुमी म्हाका सोन वचोंक आशेतात की आपणाच्या शिसांक आनी तो वळ पेद्रो कितें म्हणालो सोमया कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची सोमया तुका सोन न्हू हांव खंय वचूं कोणा लागीं वचूं मोगाचे न्हू एक घडी दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया जेजू न्हू त्या दोगा शिसांक विचारलें सवाल कोणाक सोदतात तुमी एक घडी आमकांत हें सवाल विचारया म्हजें हांव नांव काडटां तुमी तुमचें नांव काडा मोगाचो आनी तुमकां दिसारा तूं कोणाक सोदताय तूं ह्या संवसारांत कितें सोदताय आमच्या जिविताचेर एक घडी आमी नदर घालया मोगाचें न्हू आमकांत आमी विचारया परतून आनी परतून विचारया तूं कोणाक सोदताय तूं कितें सोदताय मारता बरी संवसाराच्या राटावळींनी मेतेर जावन नांव मान गौरव ओडपोन पदवी अधिकार ಎಂತ सोदताय वा ताच्या मदें संवसाराच्या राटावळी मदें सोमयाच्या पांयां तळा बसूंक सोमयाक तूं सोदताय एक घडी आमकां विचारया मोगाचें न्हू कोणी आमकां पळयना कोणायकी हांव जबाब दिल्यार दिनाले कळना पूण आमकां पटोवचें नाका आमकां आमी विचारया हें सवाल आमचें नांव कान परतून आनी परतून कोणाक तूं सोदताय तूं कितें सोदताय संवसारी कुशलाय संवसारी ग्रेस्तकाय संवसारी वस्तू संवसारी मनशां तूं कितें सोदताय पेद्रो बरी म्हजी जबाब सोमयाक हांव दिवंक सकानगी मोगाचें न्हू सोमया कोणा लागीं वचूं सोमया खंय वचूं हांव तुका सोन न्हू तुमचो म्हजें जिवीत सोमया कोणा कडेन वचूं खंय वचूं सोमया तुका सोन न्हू तूं म्हजें जिवीत तूं म्हजें सर्वस्व ही जबाब हांव दिवंक शकता गी मोगाचें न्हू आमकां आमी विचारया सोमया कडेन आमी बक्षांनी मागया मस्तपटी संवसारी संगतींनी आमी मेतेर जावन सभा संगती सोदल्यात थोडे बरी सोमयाक आमच्या जिवितांत सोदूंक ताका जाण जावंक ताचो अनुभव सोडूंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर बक्षांनी मागता आसतना आज आमी सांगया सोमयाक सोमया कोणा लागीं वचूं तुमचो म्हजें सर्वस्व तूं म्हजें जिवीत सोमया तुजे भायर म्हाका कोणूच ना आमचें जिवीत त्याच सोमयाक आमी दिवया मोगाचें न्हू त्या सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರುನಿ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು
ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಪಾಪ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಚದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದೊರೆಯುವುದೆಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಚದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದೊರೆಯುವುದೆಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂದೆ ಹರಕೆಗಳ ನೀಡಿ ಬಂದೆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂದೆ ಹರಕೆಗಳ ನೀಡಿ ಬಂದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ನಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ನಾ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಉಸಿರುಸಿರಲು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಸಿರುಸಿರಲು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग भावन आणि बहिणीनो त्या दोघांपैकी एकलो आंद्रे तो जेजू कशी गेलो जेजू सांगात रावलो आणि पाठी आयलो पाठी येवन ताच्या भावाक सिमावक सोदून गेलो आणि तो मेळ्ळोच सिमाव लागीं सिमावक जेजू सची ताणें आपोवन हाडलें आनी आपोवन हाडच्या पयलीं तो म्हणालो मेस्सिया आमकां मेळ्ळो मेस्सिया म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो आनी ताच्या उपरांत जेजूक ताच्या पेद्रोक जेजूसाची वा सिमावक जेजूसाची आपोवन हाडनयलो मोगाचें न्हू एक अपूर्बायचें जेजू सांगात रावलो जेजूचो अनुभव ताणें जोडलो आनी जेजू कोण कितें गे म्हणलें वचून ताच्या भावाक ताणें परगट केलें आनी भावाकय जेजू सरशी हाडलें मोगाचें न्हू एक अपूर्बायचें गणीत एक अपूर्बायचें सन्निवेश आयचे दिसाचो वांजेल आमी वाचलो जाल्यार एक कोडकार जेजू सरशी येवन म्हणालो तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता आनी जेजू तक्षण म्हणालो म्हाका खुशी आसा नितळ जा आनी तो नितळ जालो म्हणून जेजून ताका म्हळें खंय वचनाका कोणाय कडेन वचनाका कोणायक कांय सांगनाका शीदा वच ह्या जागाक वचून दाखय आनी तूं नितळ जाल्ल्याक सर्टिफाय कर म्हळ्यार ह्या जागान तो नितळ जाला पाटी कुटुंबाक समाजाक येवयेत म्हणून ताणें सांगचें आसलें आनी वच पूण हो कोडकार कितें करता वो गेलो आनी सगळ्या नितल्यांनी वचून जेजून कितें बरें केलें जेजून आपणा कशें गूण केलें हें सगळ्या नितल्यांनी वचून ताणें सांगूंक सुरू केलें आनी साबार लोक जेजू सशी येवंक लागलो मोगाचें न्हू समारियाची स्त्री त्या बांयच्या काट्या कडेन वा बांय लागीं जेजूक भेटली जेजूचो अनुभव जोडली धांवता सभा जाणांक वचून भेटता सबारांक जेजू जशें आपोवन हाडटना ती कितें म्हणाली येया हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एका मनशाक पळया वचू क्रिस्त जायत गाय येया म्हाका भेटलो हांवें अनुभव केला म्हजें जिवीत सगळें म्हजे मुखार दवरलो तो व्यक्ती हांगासर आसा येया ताका पळया मेळा म्हणून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत देव आमकां कितलें बरें करता न्ही हर एक दीस आमच्या जिवितांत कितलें बरेंपण आमी जोडटा आमचो देव आमचे संगात रावता आमकां आपवता गूण करता आमकां बरें करता संतोश दिता समाधान दिता आमच्या बगलेक म्हणल्या बरें रावून आमचें जिवीत चलोवन व्हरता मोगाचें न्हू आमचें मिसांव ती बरी खबर आमी परगट करूंक आसा मोगाचें न्हू जेजूत हांव जोडलेलें आमी हेरांक सांगूंक आसा आमी परगट करूंक आसा तें आमचें एकल्याचें मिसांव जावन आसा मोगाचें न्हू आमी कितें अनुभव केला तें आमी हेरां कडेन सांगत जाय मोगाचें न्हू आमी वांटून घे जाय आज मस्त जाण आमी अनुभव जोडूंक पुरो पूण आज सांगची अनुभव वांटून घेवची हेरांक जेजू थंय हाडची आज उणें पडल्यांत आज मस्त जाणां मेळनात मोगाचें न्हू आज त्या देखून
ही देवाची शेळी आमकां अरियेकल्या की हे मिसांव करूं, त्या जेजूची वळख हेरांक दिवं, त्या जेजूचो अनुभव दिवंक. मस्त जाण आमची क्रिस्तांवां जल्मतावन इतलीं वर्सां क्रिस्तांवां, पूण कितल्या जाणांक जेजूचो स्पर्श जाला, कितल्या जाणांक जेजूचो अनुभव जाला, कितल्या जाणांक जेजूची वळख आसा तांच्या जिवितांत. त्या देखून हें वरास येवचें, आमी सांगलें येवचें वरास जुबलेवाचें वरास, आनी हें वरास मागण्याचें आनी शिकपाचें वरास. पापसाहेब म्हणटा पवित्र सभेची वातिकान दुसऱ्या विश्वासभेची थोडीं दस्तावेजां पापसाहेबान आमकां दिल्यांत ह्या वर्सा शिकोवंक. ह्या वर्सा शिकोवन जेजूची वळख सडीत जोडोवंक, देवाच्या उतराची सकत सडीत जाणा जावंक आनी पवित्र सभे विशांत सडीत समजून इजोवन घेवंक आमी जुबलेवाच्या वर्साक तयार करच्या. ही शिकपाचें वरास, त्या जेजूक जाणा जावंक, ताची वळख सडीत गुंडायेन जोडच्या खातीर मोगाचें न्हू हो एक अवकाश आमकां दिला. तर कोण एक घडी परत आमचे दोळे दांबिया मोगाचें न्हू. त्या सोमया मुखार आमी आसा. जेजून सेजाराया पिलिपी प्रांत्या पावलेल्या वेळार सिसांक 2 सवालां विचारलीं. लोक म्हाका कितें म्हणटा, हेर कितें म्हणटात, आनी दुसरें सवाल, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात. हेंत सवाल आमकां विचारया मोगाचें न्हू. जेजू म्हाका कितें जावन आसा, जेजूची वळख म्हाका कितली आसा, जेजूक हांव कितल्या गुंडायेन म्हज्या जिवितांत जाणा जालां. आज जेजू विशांत हेरांक सांगोंक हांव कितल्या मापान सकतां. जेजूची वळख हांवें जोडलेली हेरांक दिवंक हांव कितल्या मापान सकतां. आमकां आमी विचारया मोगाचें न्हू. हें गरजेचें. म्हाका जेजूची वळख ना जाल्यार, म्हज्या जिवितांत असो अनुभव ना जाल्यार हांवें हेरांक सांगोंक, हेरां लागीं उलोवंक असाध्य मोगाचें न्हू. त्या देखून आज आमची भुरगीं बाळां कश्टातात. कित्याक ल्हानपणार जेजूची वळख तांकां मेळोना, जेजू विशांत ती जाणा जावनात. कित्याक आज वडिलांक आवय बापायक त्या जेजूची वळख ना, जेजूचो अनुभव ना. आनी आज आमचो भावार्थ शेळेला अस्कत जालो जाल्यार कारण एक हें, आमकां जेजूची वळख ना. हांव कितलो जाणा आसा, जेजूची वळख हेरांक दिवं हांव कितलो सकतां. आमकां आमी एक घडी विचारया मोगाचें न्हू. सोमया कडेन आमी मागया, म्हजो भावार्थ थीर कर सोमया, म्हजो भावार्थ सडय. आनी प्रत्येक जावन ह्या वर्सा तुजे विशांत सडीत जाणा जावं म्हाका कृपा दी म्हूण मागया. तुज्या पांयां तळ सडीत बसोन, सडीत तुजो स्पर्श अनुभव जोडूंक ह्या वर्सा म्हाका कृपा दी म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. त्या सोमया कडेन आमी मागया. ही आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जाय जाय मोगाचें न्हू. हर एकल्याच्या जिवितांत जाय जाय. सोमयाचो स्पर्श, सोमयाचो अनुभव आमी जोडी जाय. तवळ मात्र हांव हेरांक, प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्या बाळांक, नात्रांक जावंक बरो दिवंक शकता मोगाचें न्हू. तेका म्हाका स्पर्श दी सोमया, म्हाका तुजो अनुभव दी, म्हजो भावार्थ घट कर, थीर कर म्हूण त्या सोमया कडेन आमी एक घडी भर मागया मोगाचें न्हू. सगळें आमी उबे रावया. आतां देवाच्या उतरां मारी पात ह्या जेजूची वळख आमी जाणा जावंक, त्या जेजू विशांत चडीत आमी समजोवंक प्रयत्न करता. देवाचे उतार आमचे लागीं आसचे एक दिर्वें, जेजूची वळख आमकां सडीत जोडून घेवंक, ताका सडीत लागीं येवन तसो अनुभव जोडूंक आमकां एक हातेर जावन आसा. देखून आतां आमी देवाचे उतार आयकन देवाचे उतराचो नियाळ आमी करूंक वेता. देखून ते देवाचे उतार घेवंक, देवाचे उतार नियाळ करून त्या देवाच्या उतराचो स्पर्श आमी बगूंक आमकां कृपा दी म्हूण हें देवाचे उतार आयकूंक आमकांच आमी तयारी करया मोगाचें न्हू.
मोचे थंयची पवित्र आत्म्या मोचे थंयची पवित्र आत्म्या सदां काळजी देवाच्या आत्म्या सदां काळजी देवाच्या आत्म्या मोचे थंयची 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 जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 10वो अध्याय 9वें आनी 10वें वाक्य हांवूच तें दार म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शबीतैन आसतलो तो भायर भितर वेतलो ताका सरवी मेळटलो सोर येता फकत सोरोंक जिवीश मारूंक आनी विबाड करूंक हांव आयलां तांकां जिवीत मेळोव म्हूण बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळोव म्हूण देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्त बशा ह्या वर्साच्या पयल्या समातेर आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा ह्या नव्या वर्सा सक्तेवन जावन आमी कशें जियोवचें म्हणल्या विशयांत आयचो मुंदवरसलो भाग जावन आज आमी एक मॅट मुखार वेता मोगाच्यान पाद्र्यापान आराधना वेळार सांगलें कोणाक सोदतात तुमी जर तर एक सवाल विचारलें आयच्या समाजेंत कितें सोदतात तुमी सक्कडी म्हणटले ह्या 100 जाण म्हणटले म्हाका एक बरें भरपूर जिवीत मेळोवन दी म्हणून हर एकलो मनीस मोगाचे न्हू एक बरें जिवीत मेळोवन दी म्हणून आशेता केदाळा बरें जिवीत मेळटा त्या वेळा आमी सक्तेवन जावन जियोंक आशेता जेजू म्हणटा हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळोव म्हणून बरो न्हू वमतोंच्या मापान तें मेळोव म्हणून आमी सडाव जावन चिंतचें जावन आसा जेजूच्या वाटेन चल्ल्या वेळार आमकां दुबळीकाय आमकां कश्ट आमकां खंत या आमकां अशीर वाट अशें आमचे सवार चिंतपां आसात पूण वास्तवीक तरान जेजू सांगता आमकां बऱ्या रितीचें जिवीत दिवच्या खातीर सोमी जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो आनी आयच्या वचपांत आमी प्रत्येक तरान सांगचें जाल्यार बरोवन वमतोंच्या मापान जिवीत लाभोवच्या खातीर आयिल्लो जेजू हें बरें वमतोंचें जिवीत भरपूर मापाचें जिवन जियोंक ताज्या शिकोवण्या वेळार जायते दिश्टावो ह्या जाणवाई ह्या उसल्या पवनाची आमकां जाणवाय दिली सामदेवाच्या अध्यायान आमी पळयलें सुवार्ते प्रमाणे पळयलें जाल्यार 5व्या तावन 8व्या अध्याय पर्यंत स्वामी जेजू थंयसर सांगता दोंगरा वयलो प्रसंग दिता आनी म्हणटा आत्मीक जिविता विशीं थंयसर शिकयता 9व्या अध्यायांत आमी थंयसर पळयलें जाल्यार मस्त जाणांक पिडा गूण करता आनी गूण करन तांकां बरें जिवीत दिवंक पळयता 10व्या अध्यायांत पळयलें जाल्यार आत्मीक आनी लौकीक दोनी जिविता विशीं थंयसर जेजू ब्लेंडींग करून थंयसर सांगता आनी थंयसर तो म्हणटा तुमकां धरता आसतना ह्या संवसारांत तुमकां धरता आसतना शिकोवन सगळ्यांना वचोंक
तुम्ही कशें जियेसय म्हणल्या विशयंत तो स्पश्ट तरान सांगता. हांगासर 10व्या अध्यायांत 11 वाक्यातून पळोवन जाल्यार खंयच्या शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिगतास थंय खुशेन तुमकां स्वागत दितलो तसलो मनीस कोण म्हणून समजून घेया आनी थंयसो भायर सरून वचून तांगेर रावा. म्हळ्यार केवल मागणें म्हणूनच न्ही, तूं एका शहराक या हळ्ळेक तूं रिगता आसतना ह्या संवसारीक जाणवाय तुका आसूंक जाय. कसली जाणवाय जाय? कोण तुका खुशयेन स्वागत दिता म्हणल्यार मनीस कोण आसात तें समजून घेवचें आनी थंयसर सरून वचून तांगेर रावोंक जाय. जर तर कोणाक एका मनशाक नाका तर थंयसर वचून रावचें न्हय. हांव बऱ्या मागणें आसूं जावंक पुरो, सगळे म्हाका स्विकार करनात. त्या देखून खंय हांवें संवसारीक जाणवाई ते उपयोग करूंक 10व्या अध्याय घेत आसतना स्वामी जेजू म्हणटा, तूं मागणें म्हळ्यार पावना, आत्मीक जिवीत पावना, तुजें संवसारीक तुजी चिंताप जाणवाय जायसय आनी त्या देखून खंयसर तुका स्वागत करता थंयसर राव आनी थंयसर वचून सांग समाधान ह्या घराक म्हणून. जर तर स्वागत दिना जाल्यार 13वें वाक्य म्हणटा, स्वागत दिना जाल्यार थंयसर तुमी भायर येया म्हणटा. आनी ಮುಂದೆ वचून स्वामी जेजू म्हणटा, हें वाक्य म्हाका मस्त मोगाचें. 16वें वाक्य म्हणटा, पळया हांव तुमकां वखटा मदें बोकडें कशें धाडटा. देखून सर्पा बरीं चतुर आनी पारव्या बरीं सादेबळे जाया. ह्या संवसारांत हांवें तुवें जियेत आसतना मोगाचें न्हू, सर्पा बरीं चतुर हांवें तुवें जावंक जाय. जर तर हांव एक शेळये बरें जियेता आनी थवळ ह्या संवसारांत कश्टांत सांपडटा. हांव बरो भाग्यवंत व्यक्ती जाल्यार शेळये बरें जिवंक धरलें जाल्यार चातुरताय म्हजें तें ना जाल्यार थवळ मनीस समस्याक वळोवंक जाता. लौकीक आनी संवसारीक ह्या दोनीय आमकां जाणवाय दिवंक आमकां गरज आसा. स्वामी जेजू अनितीच्या कारबाऱ्या विशयी एक उल्लेख करता आनी म्हणटा, थंयसर तो धनी त्या कारबाऱ्याक आनी तुवें कितें गे सडवणें म्हाका केल्ल्या बरें बगता आनी सगळें लेखपाक म्हाका दी आनी तुवें मुखार हांगासर कारबार चलोवचें नाका म्हणटा आसतना तो कारबारी कितें करता, तो चिंतूंक पडटा आनी धनी कामांतलो काडीत जाल्यार आनी खंय म्हणून वचोंक म्हाका जाय म्हणून थोडें षड्यंत्रां तो करता. कितें करता? थोडें षड्यंत्र या मोस करता. आनी थवळ धनी ताका म्हणटा, त्या अनितीच्या 8वें वाक्य म्हणटा, त्या अनितीच्या कारबाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ल्या खातीर धनयान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हूण येत. पळया, आयका, स्वामी जेजू म्हणटा, ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हूण येत. म्हळ्यार उजवाडाचे मनीस म्हळ्यार जेजू जावन आसा उजवाड आनी ह्या उजवाड जेजूचो पाटलाव करचे, ताज्या उजवाडान चलचे उजवाडाचे मनीस. आनी ह्या उजवाडाच्या म्हळ्यार जेजूचो पाटलाव करचे ह्या देवबिरांतीच्या व्यक्तीचे की चड बुदवून कोण म्हणलें सवाल, ते जावन आसात संवसाराचे मनीस. त्या देखून ह्या संवसारांतून जियेत आसतना संवसाराच्या मनशा विशयंत ह्या संवसाराच्या संगती विशयंत जाणवाय ना तर समस्याक मनीस वळोवंक जाता. जिवनांत यशस्वी जायचे जाल्यार 2 संगती गरज आसात. पयली संगत जावन आसा सर्गींच्या राजाचे गूट आमकां कळीत जायसय. दुसरें संगत जावन आसा
या संसाराचे गुट या जिविताचे नियम म्हणटा या मनशा सैमाचे गुट म्हणटा आत्मिक वा सर्गींच्या गुटाविशयींत आमी जायते आयकलां आनी ताच्या म्हत्वा विशयींत 6 मातेवाच्या 13 अध्यायान 11 वाक्य म्हणटा जेजून तांकां जाप दिलें कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गुट समजोवंक तुमकां फावो जाला तांकां फावो जावंक ना थंयसर 2 विंगडान करता एक पंगडाक तो म्हणटा सर्गींच्या राजाचे गुट जाणा जावंक तुमकां फावो जाला आनी एका पंगडाक सर्गींच्या राजाचे गुट तांकां फावो जावना तांकां खाली संवसारीक जिविताचे गुट मात्र फावो जाल्यात आतां आमी देवभिरांतेचे व्यक्ती जेजूचे पटलावदारी आमी सर्गींचे राजाचे या देवाच्या राजाचे गुट समजून घेवंक फावो जाल्ले व्यक्ती पूण सवाल उपजाता केवल हे गुट मात्र आमकां समजल्यार पुरो गी ह्या संवसारांत जियेत आसतना ह्या संवसाराचे गुटी आमी जाणा जायचे गी म्हणलें सवाल सबार पोटी कितें जाता म्हळ्यार मागण्याच्या मनशांचें हांव आयकतां सबार जाणांनी म्हजे कडेन येवन म्हणचें आसा तूं म्हणटाय मागणें मागणें म्हणून आमी पुरा मागणें करना काल जाल्यार आमी मुल्या कत्त पडल्या आमी कोणशा कत्त पडल्या आमचें उलोवचें खोडणी ना आमकां वाटच ना जाल्या खंयसर गे आमी असल्या चिंतपाच्या व्यक्तींक हांवें सांगचें आमी खंयसर गे सुकोवन पडल्या वांजेलांत आमी पळयलें जाल्यार देव आमकां दोनी संगती विशयींत शिकोवन दिता सर्गींच्या गुटा विशयीं शिकोवन दिता संवसाराच्या गुटा विशयीं ती शिकोवन दिता पूण आमी तें स्विकार करूना आमी एका कोणशाक मात्र एका मुल्याक मात्र चिंतलें त्या देखून आमी एकाच वाटेन वचून समस्येक पडल्या देखून जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत ह्या मनशा सांगाता जियेत आसतना सोरपा बरी चतूर जावंक जाय म्हणलें स्पश्ट तरान आमकां सांगता सोरोप म्हळ्यार कोण सोरोप म्हळ्यार आमी सैतानाक आमी संबंध करता कित्याक पोरण्या सोल्ल्यांत पयलो बुकांत आमी म्हणटा जेनेसीस बुकांत कालें आसा आदावाक नाडलेलें त्या सोरपान वांजेलाच्या 11 बूक नव्या सोल्ल्यान 11 बूक उगडापण पुस्तकांत आमी कितें पळयता 12व्या अध्यायान पळयता स्त्री आनी महासोरपा विशयी तो महासोरोप भिरांकूळ सोरोप त्या स्त्रियेंत जल्मल्ल्या भुरग्याक जिवीशी मारूंक पळयता म्हळ्यार सोरोप जावन आसा संकेत एका संवसारीक चिंताप देवा विरोधी आसचें चिंताप ह्या सैतानाच्या ताच्या करण्यांचें चिंताप आतां असले चिंतपा बरी असल्या सैतानाचे बरें चातूर जावन आमी जिवची गरज आसा गी म्हळें सवाल उपजाता जेजू कितें आमकां सांगता ह्या संवसारांत मनशा लागीं तुमी जियेस्त आसतना सोरपा बरी चातूर जाया पारव्या बरी सदेवळ जाया सोरपा बरी साबण पडोवंक न्ही सोरपा बरी तुमी वर्तन करूंक न्ही बट सोरपाची चातुराय मात्र जाय सै तुमचें वर्तन पारव्या बरी सादेवळे जाय सै पारव्या बरी सादेवळे जाय सै हांव तुमकां 2 उदाहरण दिता पोरण्या सोल्ल्यान आमी पळयता ह्या आमच्या पळयत पुस्तकांत थंयसर एक व्हडलो आसल्या पैकी व्यक्ती मोइजे जावन आसलो मोइजेचें कितें ताजें ड्युटी जावन आसली म्हळ्यार कितें ताजें कर्तव्य जावन आसलें मोइजेचें कर्तव्य जावन आसलें इस्रायल लोकांक सुडका दिवचें आसलें नव्या सोल्ल्याच्या मनशांक आमी कंपेर केलें जाल्यार एका आपोस्तला बरी लोकांक सुडका दिवचें काम त्या मोइजेचें जावन आसलें म्हळ्यार
आत्मीक काम ताचें जावन आसलें तरी ह्या मोयजेक कित्या खातीर इजिप्तकारांची जाणवाय गे म्हणलें सवाल. इजिप्त म्हळ्यार संकेत जावन आसा, इजिप्त कालेचो संकेत जावन आसा. एंटिक्रिस्ट म्हळ्यार देवा विरोधी. थंयसर कोण काले आसता थंयसर इजिप्तांत आमी पळयता तांचे देव दुसरेच. देखून पास्काच्या संदर्भार तांकां ह्या इस्रायल घरांक भायर हाडटा आसतना 12व्या अध्यायांत सर्वेस्पर देव म्हणटा, आज हांव इजिप्ताच्या देवांक शिक्षा दितलो. कित्याक इजिप्ताचो लोक खऱ्या देवाक सोडून अन्य देवांक नमस्कार करचो आसलो, पुजा करचो आसलो. आनी असले व्यक्ती ते इजिप्तकार जावन आसात. आतां असल्या इजिप्तांत कित्या खातीर ह्या मोयजेक थंयसर ट्रेनिंग दितात गे म्हणलें सवाल. धर्मदूताच्या कृत्यांत 7व्या अध्यायांत 22वें वाक्य अशें म्हणटा. मोयजे विशयान उल्लेख करना 20व्या वाक्यान सुरू जाता मोयजे जल्मल्ल्या विशयान पुरा. मागीर 22व्या वाक्यान अशें म्हणटा, इजिप्त घरांच्या सर्व शास्त्रांनी तो शिक्षीत जालो आनी उतरान आनी कर्णेन एक शातिवंत मनीस जावंक पावलो. आतां सांगा म्हाका, ह्या मोयजेक वावर आसलो आत्मीक वावर, अजापांकन लोकांक भायर हाडचो वावर. ह्या मनशाक कित्या इजिप्तकारांच्या सर्व शास्त्रांनी, सर्व तांचे शास्त्रांत सर्व शास्त्रांनी तो शिक्षीत कित्या जायचे गे म्हणलें सवाल. उतरान आनी कर्णेन शातिवंत मनीस ताणें कित्याक जायचे? ताका आसची शाती ताजी न्ही, देवान ताका कोल दिवचे. देवाच्या त्या दांड्या मुखांतर ताणें थांबडो धरून उक्तो करचो, खंयचेय एक अजापां करची ताच्या त्या दांड्याच्या शक्तीन. तर हाणें इजिप्तान कित्या ट्रेनिंग जायचें म्हणलें सवाल. व्हडलें सवाल म्हाकाच्यान. आमी पळयलें जाल्यार थंयसर मोयजेक सर्वेस्पर देव ह्या संवसाराच्या निपुणायेनी तो भरता. आनी एक मॅट तुमकां मुखार वचून सांगता. अब्राहम देवान विंचून काडलेलो एक मनीस. 12वो अध्याय आनी तो उत्पत्ती ग्रंथांतलो 12वो अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दैजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. ओ अब्राहमाक इतलो बरो देव ताका आपयता आनी वच मुखार म्हणटा. सगळ्या आमचो पुर्वज भगेवन मनीस तो अब्राहम. आनी अब्राहमाक कितें करता पळया. 12व्या अध्यायांत आमी पळयत आसतना थंयसर 10वें वाक्य म्हणटा, खानान देशांत एक दुकोळ पडलो. अब्राहम खंय आसलो? खानानांत आसलो. खानानांत कितें घडटा? दुकोळ पडटा. आतां सवाल म्हजें तुमचे मुखार. हे दवडलो विंचून काडल्या अब्राहमाक देव म्हणटा तुजो गांव सोड आनी हांवें सांगल्या कडेन वच म्हणटा. आनी वो खाना शारांत आसतना थंयसर कित्याक दुकोळ पडाचें? देवाक थंयसर दुकोळ पडनासतना जाय पुरतें खाण जेवण दियेत आसलें, जाय पुरतें दियेत आसलें. हें म्हजें आनी तुजें चिंताप. आमी म्हणटा आमी मागणे म्हणचे मनशां, आमकां कित्याक कश्ट येतात, आमकां कित्याक कश्ट येतात? आमी इतलें मागणें म्हणटा न्ही गे, आमी इतलें मीस करता न्ही गे, इतलें आमी रेतीर आयकता न्ही गे, इतलीं नोवेनां करता न्ही गे, इतलें वांजेल वाचता न्ही गे, आमकां कित्याक कश्ट येतात? चिंता. अब्राहमाक देवानच सांपयलें पूण तो कश्टार सांपडलो. खानानांत थंयसर दुकोळ पडलो. मुखलें वाक्य म्हणटा, दुकोळ इतलो कठीण आसलो की अब्राहम इजिप्तान वस्ती करचे खातीर भायर सरोन गेलो. अब्राहम खंय गेलो? सवाल.
अब्राम खंय गेलो? इजिप्ताक गेलो. इजिप्त कोलो देश? इजिप्त कोलो देश तो देवाचो देश न्ही तो. देवाक मान करचो, गौरव करचो देश न्ही तो. थंयसर अन्य देवांक पुजा करचो तसलो, अन्य देवाचो भक्ताक आसचो तसलो लोक. आनी वो आदाम खंय येता, सॉरी, वो अब्राम खंय येता? इजिप्त गांवाक येता. मुखार म्हणटा, इजिप्ताक लागीं पावतना आपल्या बायले सारायक ताणें म्हळें, तूं एक सुंदर स्त्री म्हूण हांव जाणा. इजिप्तकार तुका येवन पळोवन म्हणटले, ही ताची भयण आनी म्हाका ते जिवेशी मारतले, तुका वासोंक सोडटले, देखून तूं म्हजी भयण म्हूण सांग. अशें तुका लागून म्हाका मानान लेखतले आनी हांव जिवंत उरतलो. पळय हांगासर त्या गांवाक वेता आसतनाच ते पांयाक धरतना इतले म्हणसर सत्यवंत आसलो व्यक्ती त्या गांवाचो प्रभाव की ते पांय दवरून घेत आसतनाच वो फुटी मारूंक शिकता. तेदळो म्हणसर एक भगेवंत आसलो व्यक्ती त्या गांवाक त्या संवसारीक नियमा प्रमाणे संवसारीक जिवीत जियोवच्या त्या प्रदेशाक येत आसतना लागीं येता आसतनाच हाची मोत फोटी मारी जे म्हणून हाका एक चिंता पिता. सत्य सांगचें नाका, बायल म्हूण सांगचें नाका, अर्दें सत सांगया. कित्याक तूं म्हजी भयण पयशिल्ल्यान तें भयण वयत, पयशिल्ल्यान तें भयण वयत. अर्दें सत म्हणटा ताका आमी. सगळें सत न्ही, सगळें सत बायल. भयण वय पयशिल्लें पूण सगळें सत बायल. अर्द थंयसर इल्ली ताची मोत गुंवता त्या गांवाक लागीं येत आसतना. आनी मुखार कितें करता पळया. मुखार आमी पळयता वेळाच्या अभावान सगळें डिपाक येता आसतना अर्थ करता पळया. थंयसर फाराव्याक बारीक खुशी जाता, तेज्या जाणांक बारीक खुशी जाता आनी ह्या साराक फारावा कडेन व्हरतात. आनी फारावो कितें करता? थंयसर फारावो 16वें वाक्य म्हणटा, तिका लागून रायान अब्रामाक मानान लेखलो. ताणें अब्रामाक बोकरे, पाडे, गाडवां, साकरनी आनी करीन दिलीं. हांगासर पळया, एक्सचेंज जिविताचे नियम संवसाराचें कशें म्हळ्यार म्हाका तुवें दिल्यार तुका हांव हें दितां. हे संवसाराचे नियम. तूं तुज्या भयणीक दिलें गे जायत, तुका म्हजें गिफ्टां ही खाण घे, तुका इतलें पुरा तुका हांव दितां. हे संवसाराचें जिविताचे नियम. आनी त्या देखून तो राय कितें करता? तक्षण खेदाळा ही साराका मेळटा. हाचें पुरा रायाचें पुरा ताका कितें बरें बरें गिफ्ट्स एक्सचेंज करून येता. तुजी भयण म्हाका, म्हज्यो वस्तू तुका. मुखार कितें जाता? 17वें वाक्य म्हणटा, पूण अब्रामाच्या बायल सारायक लेगून देवान फाराव्याचेर आनी त्याच्या घराण्याचेर कर्क धाडली. तेन्ना फाराव्यान अब्रामाक पोंक धाडलो. आतां घालून जाता हांगासर अशें आमच्या भावार्थाचें सत. खेदाळा भावार्थ्याक देवाचें संबंध आसा. तूं खंयसर आसल्यारय तुजो देव तुका सोडून घालना. तुका त्या जाग्यार व्हरता वय देव, तुका तें शिकोवन दिता वय, तुज्या सांगाता मात देव आसता. देव कालें करता आतां ह्या साराक तोणें येलें थंयसर फाराव्यान घेतलें थंय आनी पुरा ताज्या कारणां वस्तू पुरा दिवे येयल्यो. ताजे उपरांत ताका तें आपणूंक सोडना. देव म्हणटा त्या चलयेक परत्यांत अब्रामाक फाटीं दी. आनी वो राय गाडी बिडी जावन सांगता, तुवें कित्याक म्हाका अशें केलें? आनी थंयसर आमी ते पुरा काणी आमी जाणा, ते कितें संगतेक जाणा. आखरेक थंयसर तो म्हणटा अर्दें सती ताका तो जाप दिवन म्हणटा, वय ती म्हजी भयण म्हूण तुवें म्हाका सांगून कित्याक म्हाका सांगून हांवें तिका म्हजी बायल करून कशें कित्याक केलें? आळे हांगा आसा तुजी बायल, तिका घेवंक हांगा सोंसल. उपरांत फरावान ताजे विशयेन आपल्या मनशांक आज्ञा दिली आनी तांणी अब्रामाक ताजे बायले आनी सगळ्या धंदर्वे सगळे देशांतलो भायर धाडलो. आतां कितें जालें? ताजे उपरांत कळ्ळ्या कोडलें ओसुराय सगळें धंदर्वे जाय तितलें ताका दिता. कित्या खातीर दिता? थंयसर देव ताका ताजे कडल्यान देव अशें बरें करता. आतां हांगासर पळय 13वें अध्याय 1 आनी 2 वाक्य मस्त गरजेचें. 12व्या अध्यायांत 1लें वाक्य कितें आमकां आयकता? थंयसर अब्रामाक त्या देशांतलो भायर सर आनी वच म्हणटा.
13 अध्याय पहिले आणि दुसरे वाक्य म्हणटा आपले सगळे धन दिरवें घेवन अब्राहम आपले बायले सवे इजिप्तात नेगेबाक गेलो आनी लोटी ताजे सवें गेलो. अब्राहम भोव ग्रेस्त आसलो, ताजे लागीं जानवरां रुपें आनी भांगर आसा. आतां सवाल ही ग्रेस काय ताका कळटा नाही. अब्राहम आत्मीक रितीर ग्रेस्त आसलो आनी त्या खातीर देवान ताका आपयलो. लौकीक ग्रेस काय कळटा नायली. लौकीक ग्रेस काय इजिप्तात आयली. लौकीक ग्रेस काय इंतोन आयली इजिप्तात आयली. त्या देखून मोगाच्यानो उडास दवरया. ह्या संवसारांत हांव तुमची येत आसतना आमकां लौकीक संगती विशीं ती जाणारी जाय. लौकीक संगती विशीं ती गुत्तस जाय. दानियेलाक थंयसर आदल्या वेळार रायान ट्रेनिंग दिवंक आदल्या वेळार दानियल कितें म्हणटा, कारबाराक म्हणटा म्हाका ताजें मांस नाका, रायाचें मांस नाका. कित्याक तें बॉम्ब्या करपिल्लें मांस म्हाका नाका. हांव तरकारी खाता, पूण म्हाका रायाची जाणवाय जाय. राय येता म्हाका थंयसर येता आसतना म्हाका खंयचें नाका म्हळें बॉम्ब्याक पेटयल्लें जाल्यार मांस म्हाका नाका, पूण जाणवाय म्हाका जाय. दानियेलान जाणवाय घेतली, पूण आत्मीक तरान फाताक करनासतना या खोटें करनासतना तो रावलो. पावलो पयलें तो साऊल जावन आसलो. तो सगळी विद्या तो शिकता, सगळी विद्या तो पयलें तांच्या परिणाम जाता. ताजे उपरांत देव ताका संवसारीक सगळें ज्ञान बरलो विशिश्ट व्यक्ती जावन आसलो आनी तसल्याक देव आपयता, आपडटा आनी ताच्या आत्मीक जिविताक आपयता. आनी कित्याक उपकार पडटा, ताका सावलाक या पावलाक धर्न, ताका लोकांनी धर्न हाचे तनखी करतना हो पाऊल कितें करता धर्म कृत्यांत 23 अध्याय तुमी वाचा. प्रत्येक तरान सोय वाक्य म्हणटा ह्या दाळा थंयसर साधू सेवा आनी फारजेव आसा म्हूण कळ्ळें. कूडले हो पावलो संवसारीक जाणवाय उपयोग कर म्हणटा. हे फारिजेव मेल्ल्यांक जिवंत आसा म्हणून सांगतात म्हूण तांचे थियरी ते फातयेता जाल्यार म्हणटा म्हाका हांगासर धरला. कित्याक धरला? हांव मेल्ल्यांचें जिवंतपण आसा म्हणल्या खातीर म्हाका धरला. आनी तक्षण कितें जाता, त्या साधू सेवा आनी फारजेव मदें लढाय जाता, हाका सुटका मेळटा, हाका सुटका मेळटा. वो आत्मीक तरान भयंकर असो व्यक्ती वय, ताका मुस्तू गटाय आसले वय, संवसारीक जाणवेनांतलें कितें जातें सलवात सलवात. त्या देखून मोगाचें न्हू उडास दवरया. समृद्धीच्या वाटेर जिवीत भरपूर आमचें जायचें जाल्यार, आमी सत्यवंत जिणे जिये जाल्यार आमकां सर्गीच्या राजाचें गुटगुत्त आसाचें, तशेंच संवसाराच्या जिविताचें गुटगुत्त आसाचें. केदाळा दोनीय आमकां गुत्त आसा गे. आनी कशें थावरे केसरोंत आसल्यारय तें केसरोंत मिक्स जायनासतना सुबीत सुंदर जावन तें आसता गे. त्याच प्रमाणे संवसारांत आमी आसतना संवसाराची जाणवाय आसल्यारय आमी आत्मीक रितीन बरें सुबीत परजळचें व्यक्ती जावन जियेसाय. तातूंत बसोन मेळोन वचो तरी पूण संवसारीक एक्सपर्टायज, संवसारीक ज्ञान, संवसारीक संगती आमकां हर एकलें गुत्त आसा. जे मुस्ताणेन आमी उडली सूख करचें काले म्हळ्यार हे तें नाका आबा, तें तांचें, तें परत हांव ना आबा, हांव बागेवंत, हांव खंयचें ना, हांव तेंचो फुडें मिक्सच ना म्हणून जायना. ह्या संवसारांत हर एक तुका पृथ्वेची नियमां गुत्त आसा. जे तुका गुरुत्वाकर्शण नियम जावन दी, एक्शन रिएक्शन जावन दी, क्रियाक प्रतिक्रिया म्हणटा आमी तें जावन दी. हर एक संवसाराची जिविताची नियमां कितें आसात तें पुरा कळिल्ल्या वेळार मात्र आमी भरपूर जिवन जिवंक साध्या. त्या देखून स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां शिकयत आसतना, आत्मीक जिवीत शिकयत आसतना त्या संवसारीक जिविता विशीं उल्लेख कर म्हणटा सर्पा बरी तुमी चतूर जाया. सर्पा बरी तुमी चतूर जाया. त्या देखून मोगाचें न्हू आमी भरपूर जिवीत आमकां मेळच्या खातीर ह्या वर्सा चड आनी चड हांव तूं सत्यवंत जावन जिवंक पळया. देवाच्या राजाची गूट जाणा जाता आसतना आमी संवसारीक गुटी जाणा जाया, पूण
आत्मिक संगतीने आत्म्याच्या सक्तीनं आम्ही जिवनो पातकान पडनासतना संवसारीक जाणव्या सांगाता आम्ही जोडवनो आम्ही बरें जिवीत जिवनो आम्ही चड आनी चड समृद्धी बरीत जिवन जिवंक हें वर्सा सर्वेस्पर देव आमकां फावो करून दी आमेन. सर्गींच्या बापा समर्पण करता हांव बापा तुज्या हाती आमाचो मेस्तांक तुजें समृद्धीन भरलेलें जिवन जियोंक आमकां तूं हर एकल्याक आशिर्वाद सी बापा. आमचे थंय तुज्या आत्म्याची सकत वाळय आनी तुज्या आत्म्याच्या जाणवायेन आमकां मेटां काडूंक आदार लाभय. मोगाळा सोम्या समर्पण करता हांव हर एका पिडेस्ताक बऱ्या भलायकेचें देणें दिवन आशिर्वाद सी सोम्या. सोम्या जेजू जो कोण भावार्थान शेळेल्यांत तांकां भावार्थाचें देणें दिवन तुजे सरशीन तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन येवंक कृपा फावो कर म्हण मागता सोम्या. मोगाळा सोम्या समर्पण करता हांव आमचो देश. ह्या देशांत शांत समाधान आनी हर एका जाती कातीच्या लोकांन भाऊ बांदवपणान जियोंक जाय असची कृपा लाभय म्हण मागता हांव. मोगाळा सोम्या समर्पण करता हांव सोम्या आमची शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री आशिर्वादीत कर. तुजे उतार परगट करूंक ह्या मिनिस्ट्री मुखांत्र चड आनी चड उर्बेवंत आनी धैर्यादीक व्यक्तींक तूं विंचून काड. तुजें राज परगट करच्यान हर एकल्यांनी सहकार दिवंक तुजी कृपा फावो कर. सोम्या तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां बर आनी तुज्या आत्म्या मुखांत्र आमी तुजें योजन आमच्या जिवितांत रुपीत करूंक तुजो आदार लाभय म्हण मागता. हालेलुया 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 हालबाशरा बारा बाबा 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 हालेलुया 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 हरे रे 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 रा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. माणसंको 117 117 दुसरें चरण. म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू. म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू. हांव कांय न्हय जेजू सर्वच तो म्हजो जेजू. हांव कांय न्हय जेजू सर्वच तो म्हजो जेजू. म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू. म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू. हांव एक भक्त तूं सर्वशक्त जेजू. हांव एक भक्त तूं सर्वशक्त जेजू. अस्कत हांव बोलवोन तूं म्हज्या जेजू. अस्कत हांव बोलवोन तूं म्हज्या जेजू. हांव तुजी शेळी तूंच म्हजो गवळी जेजू. हांव तुजी शेळी तूंच म्हजो गवळी जेजू. तूं म्हजी वाट तूंच म्हजें जिवीत जेजू. तूं म्हजी वाट तूंच म्हजें जिवीत जेजू. म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू. म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू. हांव कांय न्हय जेजू सर्वच तो म्हजो जेजू. हांव कांय
नहीं जेसू सर्वोच्च मोसो जेसू सर्गेंच्या बापा समर्पण करता मुकल्या दिसांनी जावं कसचे हरी एक वावराचेर तुझो आशीर्वाद घाल बापा तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेन हरी एकल्याक लीड कर हालबा शकरा बारा 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 बा हरी एकल्याच्या जिवितान पवित्र आत्म्याचे संचलन देवोने बापा आणि हरी एकल्याचे काळीस तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेन बरोवन पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन मारपाड जावन करपा लाभय म्हण मागता हालेलुया हालेलुया हारबा शारा रा 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 हालेमा शकरा बारा 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 बा हालेलुया 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 सैरिकेच्या सोदने रस्त्याक सोम्या जेजू तूं आशीर्वाद दी आणि एक बरे कुटुंबा जिवीत जियोंक आदार लाभय म्हण मागता हालबा शाबरा बारा 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 बा शिखरा बारा बारा बा हालेलुया 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 तुझे खातीर कष्ट दग्ध सोसच्या हरी एकल्याक सोम्या तूं आतां आपड सोम्या तुझे रक्षणा कवाची तांचे भोवती आसा कर सोम्या जो कोणें आमचे लागीं मागण्याक विनवणी केल्या तांकांय तूं आशीर्वाद दी सोम्या आलकन शारा रा रा हालेलुया 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 संपूर्ण निराशी जाल्ल्या व्यक्तीक सोमी जेजू आशीर्वादसून बावडताचे देणे दिता म्हण बसयता हालेलुया हरे शकरा बारा 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 हालेलुया 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 हरबा शरा हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वर देव एका व्यक्तीक विशेष तरेन आपल्या सेवे खातीर अभिषेक करता आणि ताचे उतार प्रकट करूक आत्म्याची सकत दिव आणि पवित्र आत्म्याची देणी फळां दिवन अभिषेक करता बादशा बारा 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 बा हालेलुया हरमाशा करा बारा 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 बा हालेलुया 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 मोगालचेनो जेजूचे बेसांव आमी सोडूंक वयता आमकां परत एक घडी सुमयेच्या पांयांत आमी समर्पण करया मोगाचेनो आमचे ते सवान सुमयेच्या पांयांत आमी समर्पण करया प्रत्येक जण आमचे कुटुंब आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याचो उडास काडया गांवांत परगांवांत आसली आमची भुरगीं बाळां युवा जनां काजारी जोडी मालगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां हर एकल्याक सुमयेच्या पांयांत हाडया आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचेनो आमच्या कुटुंबान सुमयाची आशिर्वादां दिवूं दी आमच्या कुटुंब आशिर्वादी जावं दी आमच्या कुटुंबान बरेपण आसूं दी सोडूं दी म्हूण आमी मागया मोगाचेनो आमच्या देशी खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर आमच्या याजकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर भावार्थी लोकां खातीर आमी मागया मोगाचेनो आमच्या मंगळूर देशी खातीर आख्या संवसारांत सुमयाची शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागया मोगाचेनो ह्या वर्सा चुनावान आसा बरे मुखेली उदेन येवच्या खातीर लोकांनी ह्या चुनावान तयार जावच्या खातीर हर एकल्यांनी मतदान करच्या खातीर हर एकल्याच्या मती उजवाड मेळच्या खातीर आज आमी विशेष तरान मागोवन सुरू करया मागया मोगाचेनो कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगला कोणाक आमी मागता म्हूण बसयला तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचेनो आनी हांवें सांगलें येवचे वरास जुबलेवाचे वरास हे वरास मागण्याचे आनी शिकपाचे वरास त्या लागून हर एकल्या आमच्या भावार्थी लोकांचेर क्रिस्तांव लोकांचेर सुमयेची आशिर्वादां देवून येवं दीत आत्मीक तयारी करूंक ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आनी त्या मारीपा जुबलेवाच्या वर्साचो संतोश अनुभव करच्या खातीर आत्मीक तयारी करच्या खातीर आमच्या कॅरिझमॅटीक रिन्यूवल पंगडान मांडूनाची तें रितीर प्रत्येक जावन कन्वेन्शन यशस्वी बरी जावचे खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचेनो हे नवें वर्स आमी सुरवात केलां ह्या सगळ्या वर्सां आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक सगळें बरेंपण जावं दी नवें वर्सा आमकां नवें जावं दी आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हणून आज आमी मागया मोगाचेनो आनी त्या देखून सुमयेची आशिर्वादां आमचे हर एकल्याचे देवून येवच्या खातीर मागया एक घडी आमचे दोनी हात आमच्या ह्या पवित्र साक्रामेंतांतल्या ह्या जेजू ते आमी उबान धरया मोगाचेनो
तो ताच्या आत्म्याक पवित्र आत्म्याक आख्या संवसाराचेर पवित्र सभेचेर आमच्या कुटुंबाचेर हर एकल्यारी धाडून दी आमच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक करून दी म्हणून ह्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याचे सकत कृपा वालचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जण पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया आमचो भाव फ्रांसीस साल्डाना ताचे खातीर आमी मस्त म्हयन्यांत मागोवन नासले तो डिस्चार्ज जावन घरा गेला परत ताका बरी भलायकी संपूर्ण भलायकी मेळच्या खातीर ताचे खातीर मागोवंक सांगला आनी एका भावान ताच्या कुटुंबा खातीर कॅन्सर पिडेक तो वळख जाला ताचे खातीर तांच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर मागोवन सांगला तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आनी एक बहीण परगांवांत हांव तिचे खातीर तिच्या बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबा खातीर मागोवन सांगला तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू 6 जाणांनी मस्त जाणांनी तांचे खातीर प्रत्येक जण हांवें दळूत सांगलें सैरीके खातीर आजच एक स्त्री आयली तिच्या दोगां दुवांक एक सैरीक जावच्या खातीर आनी मस्त जाण तरणाटी ह्या दिसांनी आमचे म्हज्या लागीं विशेश तरान एक बरी सैरीक जावच्या एक बरो सांगातीन मेळच्या खातीर मागोवन सांगता आमचो उसवात आमी उखल धरला आसता तांचेर आमी विशेश तरान मागया सुमेची गोरपा सकत वाळोवन दी तांकां तांणी आशिल्लें सुमी तांकां दिवन दी तांचे जिवितान बरेंपण करून दी म्हणून आमी हर एकल्या खातीर कोणे आमचे लागीं मागून सांगला कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला न्हय हर एकल्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू सुमये कडेन आमी म्हणया धाड तुज्या आत्म्याक आमी कोणा खातीर मागता कोणा खातीर आमी मागता तांचे खातीर आमी हात उबो आंदरला सोम्या ह्या हाता मारी पात तुजी सकत करपा आमी मागता आसतना ती वाळोवन दी सोम्या आमी कोणा थंय उबो आंदरला कोणा खातीर आमी मागून तुज्या पांयां समर्पण करता तांचे हर एकल्याचे तुजी सकत करपा वाळोवन वसो दी देवून येवं दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञा समर्पण केला तुझ्या हरी एकल्याच्या जिवितान तुझ्या हरी एकल्याच्या कुटुंबात धाड तुझ्या आत्म्याक सोम्या तुझ्या आत्म्याक धाड सोम्या तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेन गुरप्यान ताका बस सोम्या बरी भलायकी तांकां दी सोम्या मोतीक समाधान संतोष उजवा दे सोम्या तुझ्या पवित्रतेच्या सत्तेन ताका अभिषेक सोम्या तुझ्या आत्म्याक अख्ख्या पवित्र सभेचेर जिबलेवाच्या वर्साक कार्यक्रमाच्या या पवित्र सभेक अभिषेक कर सोम्या बाबा सेवक विस्पांक या जागांक धर्मीक भावनांक भवंती लोकां हरी एक लागी अभिषेक सोम्या आत्मीक तरान घट जावच्या खातीर तुज्या पुताचो स्पर्श अनुभव करच्या खातीर धाड तुज्या आत्म्याक सोम्या तुज्या सत्तेन पवित्रतेच्या कृपेन बस सोम्या देवच्या महिन्यात जावंक बसलो charismatic convention यशस्वी जावच्याक वो आशा केल्या आयोजकांचेर येरती दिवपाची या जागाचेर सगळ्यांच्या आशीर्वाद यशस्वी जावच्या खातीर तुजी सकत करपा वाळय सोम्या तुज्या आत्म्याक सोम्या आमचेर आमी हर एक धाड सोम्या थँक्स लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them lord jesus heal them lord jesus touch them lord jesus touch them anoint your holy spirit lord jesus anoint them lord jesus through your holy spirit touch and bless them lord jesus touch and pour out your spirit lord jesus pour out your spirit lord jesus pour out your jesus thank you lord jesus praise you jesus thank you lord jesus thank you jesus thank you lord jesus praise you jesus thank you lord jesus praise the lord praise the lord praise the lord hallelujah 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 सुम्याचे आशीर्वाद जोडूंक तयार जावन गव्या गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक येद्या व्हडा साक्रामेंता सस्तांग नामान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आधार्या सलबोन वेच्या अस्कत्विश्व्या बावार्ताचे बोल ठेव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना एका ताळ्यान हसिता
तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावार्था आमेन. प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून सोबाल सदांच आमचे ते आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन.